भाई तुमचे पेट द्या पाचशा मांजऱ्या साईडीक आणि तुम्ही गव्हर्नमेंटाची बिल्डिंग अशी स्टॅटिक बोलत असताना मोठ्यानं तिला पहिले जातो ना तुमचे पेट द्या सुधारलंय म्हणजे आम्ही गोयच्या राजधानीत गोवा टाउन आणि कंट्री प्लॅनिंगचे ऑफिस असा ही भाड्याची बिल्डिंग आहे ती भाड्याची बिल्डिंग घेतल्या सरकार टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग आता हेजे वयर सेकंड फ्लोराचेर आसा फर्स्ट फ्लोराचेर गोवा आमचे गोयचे म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग आसा तेजे ऑफिस हांगा आसा आता सरकार म्हणटा तो भारतीय जनता पार्टीचो पालिशर सरकार हे सरकार स्वताची बिल्डिंग बांदूंक शकना स्वताची बिल्डिंग बांदना ही एक व्हडली ऑफिसां हांगा इतलो इन्कम येता हे सरकाराक स्वताची बिल्डिंग बांदूंक शकना ही आमचो रिस्पेक्ट एक धेंपळी कंपनी आहा त्या बिल्डिंगेन हेंच्यांनी भाड्याची ऑफिसां घेतल्या बिल्डिंग जी आहा न्हू तेंची बिल्डिंग भाड्याक घेतल्या आनी वर्सां वर्स तांकां कोट्यांनी पयशे दिता सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रायवेट लिमिटेड कंपनी जाल्लेली आसा स्वताचे बिल्डिंग हे बांदूंक शकना गव्हर्नमेंट ऑफ गोवाची बिल्डिंग बांदूंक शकना गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियेन बरे बरे बिल्डिंगी बांदलेले गव्हर्नमेंटाक लागून बरे बरे तेंच्यांनी बांदून दवरलेले हे हेंच्यांनी भाड्यापट्टीक दिला आनी हेंच्यांनी स्वताच बांदूंक गावना ते टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग ऑफिस ती स्टॅरकेज वयर चडटा आसतना मोडोच पडलेली आसा आमच्या खोर्ले सातेरी त्या देवळा कडेन वयता आसतना आमचे स्मशान भुमी आहा मुसुंडी कडेन तशेंच ते सगळे पडलेले आहा ते पळोवंक शकतात ते पडलेले आसा हांगा आनी हांगा आमचे गोवा सरकार नागरी विकास विभाग आसा तेंचे ऑफिस हे सायडीक आसा हे भारतीय जनता पार्टी सरकाराची परिस्थिती अशी जाल्लेली आसा की हे सरकार फक्त बाता मारता वडाई मारता पूण हे सरकारा कडेन म्हणटा ते विजन म्हणटा ते ना प्रमोद सावंत सांगतानी आमी 2047 आमकां आमी बरे सुदार केले आनी 2014 चे पयलीं सुदारूंक नासलो प्रमोद सावंताचो बापूय हांगा एज्युकेशन घेवंक नासतना व्हडलो जालो प्रमोद सावंतान सुद्दां एज्युकेशन घेवंक ना 2014 चे पयलीं डायरेक्ट बीजेपी न्हिला आनी तो डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर जालो हे पळयात आनी कितें हे म्हणून पडलेले आसा अशी भारतीय जनता पार्टी सरकार अशी परिस्थिती 2027 जातली हे 100% थँक्यू